आमी जेन्ना आमी थंय पावले पळय एक्चुअली आमकां खबर ना कितें जालें तें पूण एक क्लॅश जाली गाडी 2 गाडी क्लॅश जाली तें आमकां खबर आहा पूण आमी थंय जेन्ना पावले पळय ते चेडूं फडफडटाले आनी ते शी वॉज सारकी हें काबार आनी ते असलो आवाज तेच्या तोंडानसून आनी ते मरे सारके क्रिटिकल कळ्ळें तुका आमी फोन मारता एम्ब्युलन्साक मारता पुलिसांक मारता पूण कोणें फोन रिसीव करूंक ना एम्ब्युलन्सान फोन रिसीव केला आनी कितें सांगता आमी चिखलेसून भायर सरला म्हणून आनी ती पावल्या खंय कासावलेच्या भायर सरला खंयच्या कासावलेच्या आमी आतां कोर्टानी पावला खंय आनी 1 वरां उपरांत थंय येता एम्ब्युलन्स ओके आनी आफ्टर दॅट हें पळय आतां कितें जालें तें नवाच्या अंदाजा एक फेटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा जितून आमची जी बँक मनीस LPC शैला गावंडर म्हणून बकल नंबर 8535 ही आमची रिसेंट बॅचीची लास्ट 2 वर्सां वास्को पुलीस स्टेशनाचेर LPC म्हणून काम करताले जनरल ड्युटीज करताले ती आपल्या घरा कडल्यान एक्टिवा मोटरसायकल स्कुटरीचेर येता आसतना सांकवाळे काडून मदीं सेंट जासिंतो आयलँड काडून मुखार तिका एक्सिडेंट जालो स्कीड जाली रस्तो भरपूर पावस पडटालो स्कीड जाली आनी वचून मागीर ती स्कीड जाल्या उपरांत आनी एका मोटरसायकलीचेरूय स्कीड मोटरसायकल आपटली आनी ती रस्त्यार पडली आनी तिजो मृत्यू जाल्लो आसा बॉडी आमी मागीर एम्ब्युलन्साकूय कॉल केल्लो बॉडी मागीर चिखले हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्या उपरांत शी वॉज डिक्लेअर्ड डेड सो हाजे बद्दल आमची फुडली चवकशी चालू आसा